दिव्यवाणी 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. जेजू कारवार दोंगरार तुवें केल्लें पै नियाळ तुजो पटलाव करूंक आमी आशेतांव. ह्या पयणार तुवें ससुल्ले कश्ट आनी दोगदोणी नियाळूंक आमकां कृपा दी. कितले कश्ट तुका मेळ्ळ्या रे जेजू. तुज्या दुस्मानाक तुवें शिक्षा दिवंक ना, बगार तांकां बक्षिलें. तेच परी आयच्या दिसा तिस सोंसणीकाय हांवें घेवंक म्हज्या दुस्मानाचो मोग कर, पातकाचो बरो उणो करूंक म्हाका हे कुर्सावटेच्या भक्तीपणा वरवीं फावो कर. आमेन. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सण्णाका. पयलेंच दिसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू सगळी रात लोकांनी तुजी अशी वायट चिंतून तुका सावळां घालून तुका मारन आनी निमाणें तुज्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट दवरलो. बरें केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाची शिक्षा दिली. जेजू आमी तुज्या नांवान बरेंपण करतना जायतें वायट आयकूंक मेळटना असल्या मनशाचो मोग कर, तांकां बगसूंक आमकां फावो कर. सोम्या काकुळतमची कर. सदैव मये मागता उपकार कन्सय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार म्हणल्या जेजूचे. दुसरें दिसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू तुज्या खांद्यार बरादी कुरीस दवरतात. तुका वावोंक तो जर तरी आमच्या पातकां खातीर तूं धैर्यान त्या कुर्साक खांद मारताय. आमच्या मोसरा आनी स्वार्थी चिंतना वरवीं पेल्याक कश्टून तांच्या कुर्साचें वजें चड केलां. ह्या खातीर आमकां बक्षणे दी म्हूण मागता. सोम्या आमकां निस्वार्थी कर. सोम्या काकुळतमची कर. सदैव मये मागता उपकार कन्सय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें दिसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू तूं सर शक्तिवंत आनी सर परजांचो राय जाल्यार आज तूं पडलाय. निश्ठूर शिपाय तूं पडटना तुजीं केळकुलां करतात, तुका हांसतात. जेजू आमची भाव भयणी बरीं जातना आमकां सोंसना. असले परिस्थितीन तुजी देख घेवन तांकां बरें करूंक आमकां आदार दी. सोम्या म्हाका बरें करूंक बळ दी. सोम्या काकुळतमची कर. सदैव मये मागता उपकार कन्सय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेच दिसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू तुजी आवय तुज्या कश्टां मरणा वेळी तुजो हात सोडिना. तुज्या मिसावान ती संपूर्ण वांटेली जाता आनी तुका धैर्य दिता. जेजू आमच्या भावा भयणीचे कश्ट ह्या दिसांनी चड जावंक पावल्यात, कारण आमी तांचे विशयान चिंतचें सोडून सोडलां. आज तावन मरये परी आमच्या भावा भयणीच्या कश्टांत वांटेली जावंक आमकां कृपा दी. सोम्या म्हाका हेरांचे कश्ट हाळू करूंक शिकय. सोम्या काकुळतमची कर. सदैव मये मागता उपकार कन्सय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. पांचवें दिसांव शेरनाचो शिमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू जो कोण म्हजो पटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी म्हूण तुवें शिकयलाय. आज आमी तुजो कुरीस वावोवच्या बदलाक संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवल्या
आनी दुर्बळांचो तिरस्कार केला ही जिणी बदलूंक आमकां तूं कुमक कर. सोम्या म्हाका दुर्बळांचो मोग करूंक शिकय. सोम्या काकूळट आमची कर. सदे मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 24 तेसांव वर्णिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू निश्ठूर शिपायांच्या मारान आनी लोकांचे दगदणे वरवीं तुजे मुखामळ रक्तान भरलां. कोणी तुजे मुखामळ पुसूंक येवंक ना पूण ही एक मात्र स्त्री तुजे मुखामळ पुसता ताचो प्रतिफळ तूं तिका दिताय. जेजू हेरांच्या कश्टांत तूं वांटेली जातना वेरोनिका परी बरो फळ जोडूंक आमी सकताव म्हणलें आज आमकां समजशें कर. सोम्या रडतल्या सांगाता रडोंक म्हाका शिकय. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें तेसांव जेजू दुसरे फावटी क्रुसा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू तुका कोरीस जड जालो तरी तो सांडिनाय. सर्वांक बाचावी जोड दिवंक म्हणल्यार इराद्यान तूं उठून चलताय. जेजू आमच्या वायट चाली वरवीं आमी परत परत तुजे दुस्मण जाता. हे सर वायटाचे संदर्भ सुकोवंक आनी तुजे इश्ट जावंक आमकां प्रेरण दी. सोम्या म्हज्यो वायट सवयो सांडूंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सदैव माये मागता उपकार कनसय गायी म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू तुजो पाटलाव कर थोड्यो स्त्रियो आयल्यो तांकां तुजे कश्ट समजले देखून ती रडली आनी तुवें तांकां बुजयलें. आज कुटुंबान शेजारा आनी परिसरान जायतो लोक पिडेंत आनी कश्टांत आसा. बुजावणेच्या उतरांक ती राखोवन आसात. जेजू आमच्या सतानितीच्या आनी मनशापणाच्या उतरां मारिफात तांकां बुजोवंक तूं आमकां सकत दी. सोम्या कश्टांतल्यांक खरेपणी बुजोवंक म्हाका शिकय. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें तेसांव जेजू तिसरे फावटी क्रुसा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता बगेन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू कुर्साचें वजन तुका चड जालां. तुज्या कुडींत आतां बळ ना. हर एका पडण्यांत जैत आसा म्हूण दाखोवच्याक तूं उरताय. जेजू आमचे जिणयेन सलवणी मेळटना धैर्य सांडिनाशें उठोवन तुजे मिसांव मुखारसून व्हरूंक आमकां बळ दी. सोम्या म्हाका बरोवश्यान बरो. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू कालवार पर्वतार तूं आतां पावलाय. तुजे कश्ट आखेर जावंक नात. तुजे आंग वस्तूर वोण काडटा आसतना तुका कितें बोगलें जावंक पुरो. आमचे तशें हेरांचे कुडीक मान दिवंक कूड भरून वस्तूर न्हेसूंक आमकां शिकय. सोम्या हेरांक मान दिवंक म्हाका शिकय. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें तेसांव जेजू कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडेलाय सगळो संवसार. जेजू मनशा कुळाचे बाचेवा खातीर
तुजें स्वतंत्र तुवें बापाक आनी आमकां ओपून दिलें अशें तुजी कुडूस आमचे पासत समर्पिली हर एक घडी हांवें म्हजेच विशीं चिंतून बसचें प्रास हेरां खातीर हांवें वावरूंक हेरांच्या बरेपणाक म्हाकाच हांवें समर्पण दिवंक म्हाका शिकय सोम्या हांव वाती परी पेल्या खातीर जळटां सोम्या काकूळत आमची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें 12वें तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता त्या तुज्या बगेन कुर्सार बीन सडेलाय सगळो संवसार जेजू तुवें तुका द्वेषितल्यांचो मोग केलोय आनी तुजो जीव सर्वां पासत भेटोवन दिलोय हो खऱ्या बक्षणेचो आनी त्यागाचो मोग हाचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना जेजू आमच्या दुस्मानाचो हे रितीन मोग करूंक आनी गरज पडल्यार जीव पर्यंत दिवंक आमी तयार आसा शंकर सोम्या हांव दुस्मानाचो मोग करता सोम्या काकूळत आमची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें 13वें तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उचक्यार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता बगेन कुर्सार बीन सडेलाय सगळो संवसार जेजू तूं मनशा कडल्यान सडवंदार जावन मेलोय तुजे विरोधी संतोश बरी जाले उपरांत तांकां कितेंच करूंक जालें ना पूण जेजू तुवें आपलो शेवट उजडलोय तुज्या मायेक मोरयेक कठीण दूख भोगली तरी सर संगती सोंसणिकायेन आमचे खातीर ती सोंसता मोरये परी आमचे जिणयेन हर एक दीस कश्ट सूख सोंसणिकायेन घेवंक आमकां कुरपा दी सोम्या म्हाका सोंसणीक कर सोम्या काकूळत आमची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें 14वें तेसांव जेजूची कूड नेके पितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार बीन सडेलाय सगळो संवसार जेजू सकडी संपल्या उपरांत तुजी कूड नेके पिली दुस्मानांनी चिंतलें तूं नासलोय म्हूण पूण तशें जालें ना तुज्या जिवनपणा मुखांत तुजी खरी वळख संवसाराक परगट जाली जेजू आमच्या जिणयेन सताच्यो आनी नितीच्यो संगती लिपोवन दवरिनासता तुका साक्ष जावंक आमकां शिकय सोम्या उतरांनी करणेन हांव तुका साक्ष रावतां सोम्या काकोत आमची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो प्रार्थुया जिवंत क्रिस्ता आमच्या सडवंदरा तुजे कश्ट नियाळ आमच्या जिणयेचो मोठव्या नियाळ करूंक हे कुर्सावाटे मुखांत्र तुवें आमकां अवकाश दिलोय जेजू आयच्या दिसांनी मुकल्या जिणयेन तुजी खुशी समजून पेल्या थंय खरो हुस्को दाखोवन तांचो मोग करूंक आमकां शिकय पेल्याक बक्षुचें आनी बक्षणें जोड दिवचें उदार काळीज आमचे थंय रस म्हूण आमी मागता तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सगळ्यांकाय घोटायता दैवी तुझ्या बोळा सम्या जिवी तुला वयता दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो सांजुदाच्या पुंतळ जावच्या मिसाच्या बलिदानाक नवेनाक आनी तशेंच सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता
बडा भक्तीपणान तुमची ती सवा घेवन ह्या पुंतळा तुमी आयल्यात तुमचे खातीर आमी मागता माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्ती खातीर विशेष करून मागता परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर पिडेस्त अस्वस्थ असलेल्या खातीर विविध कश्ट नश्ट वळख सरल्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भात मागता आसतना अर्गां ते साव पासून मीस भेटयता फबी आनी जेस्से मेंडून सदां खातर ते साव पासून मीस भेटयता सिंथिया डिसोजा उर्वा अर्गां सावन मीस भेटयता सेबॅस्टिन आनी फाबी आनी तशेंच जेस्सी मेंडोन्सा मियर दोहा खातर तशेंच अर्गां जावन भेटयता हिल्डा सालियन आनी कुटाम दुबाय सुनील सावियो आनी लेस्ली फ्रांसीस पिंटो हांकां बरें परमनंट काम मेळचें रे त्या पासून मीस दिता हिल्डा सालियन दुबाय पेट्रिसिया तोरस हाका बरें काम मेळचें रे त्या पासून बरें मीस दिता हिल्डा सालियन दुबाय कुटुंबां देवादीन जाल्ल्या सर्व संध्याच्या आत्म्या मीस दिता हिल्डा सालियन दुबाय तशेंच आपणाक लाभलेल्या स बऱ्या आपणाक अर्गांव मीस दिता मनीषा फर्नांडीस तोट्टाम जे कोणा मागतान बसलां सुद्दां आसकडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू जावन आसा जिविताची इसर जेजूचे मांस आनी रगत आमकां आत्मीक पोशण जावन आसात ह्या जिविताच्या जरी सरशी आयली कुणुस्तानेनांत बुकेनांत वा कस्तानांत मगार सासनीक जिवीत मात्र न्ही सासनीक भलायकी जूण शकतात म्हणल्यार सत देवाचें उतर आयच्या दिसा आमकां दिता ह्या जिविताच्या जरींतलें पियोवंक ह्या जिविताचें काणसेवंक सदांच अत्रेगोन जियोवंक देवाचो आदार आनी कृपा विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळ समानारी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया कळसांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोमया काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोमया काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया एक घडी बरदोळे दामपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर विशेष करून मागे जी हृदय घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्यान ते सैरी हृदय सगळी समया मुखार दवरून आमी मागे देवा आमच्या भोवमोगाळ कनवळ्या बापा धर्मदूत देवा वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आखे प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा वडत वसो हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो थंय वेदी थंय मंदिराच्या उमरापंदातावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळटलें कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडो करून आसलें हें उदक मंदिराचे उजवे कुशीपंदल्यान वेदीचे दक्षिणे वाटेन वळटलें तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवाड्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बवडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दरवाट्याशी हाडलो थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें तो मनीस आपल्या हातांत एक मापा सूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजलें आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या पांयांच्या कुंब्याक पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजलें आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या दोंपराक पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें
ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक सडिल्लें तें गूंड आसून तांतल्यान उपेवन वचचें पडटलें. उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वळून आराबाग देंवता आनी थंय तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळता थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात. ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळता थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळे जिनसाचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां बावची नात आनी ते केदींच फळां विणे जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां खणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. दळबाराचो सर्वेस्पो आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबाराचो सर्वेस्पो आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बोळ. कसा आकांताच्या वेळा तोच आमचो खरो आधार. भुमी जाल्यार हालोन पडो, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसलोन पडो, पूण आमी भियेवची ना. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एकच न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोश हाडटा. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर तें हालत कशें. दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमके. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. तुजे सोडवणेचो संतोष परत्या नावे बोगी सुख. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वर्तमान प्रकट करूचे वर्तांनी काळी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं.
तुमचे सवे आसूं भगवंतु स्वाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका तो वळजू देवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दरवटे लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेसदा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुरडे, तोंटे, आरिगार अशें म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सैबा, उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवन वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळण घेवन चलतस रावलो. तो दीस साब्बत असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साब्बत, तुजें हांतुळण वोवंक व्हरूंक तुका आडवरलां. ताणें साप दिली. जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशा कडेन नातलें, कारण ते सुवातेर लोकांची वडकेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर सरलो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, पळय, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नांतर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस सुदेवासरशी वचून आपणा बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असलें सर्व साबाता दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्त. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो, भुरग्यांनो, तशेंच भक्तिकांनो, आमी जायत्यो न्हंयो पळयल्यात. न्हंयो पळयल्यात की तुमी न्हंयो कश्यो आसात? बऱ्यो आसात. पावसाच्या दिसांनी बरें उदकान वळटात, गिमेल्या दिसांनी आमच्या न्हंयेन मुयो सरतात. काही 2 न्हंयांची नांवां सांगशात गे तुमी? बऱ्यो न्हंयो आमच्यो. नंदिनी, शांभवी, नेत्रावती, ब्रह्मपुत्रा, ती थंय पावली. आमचे बगली इतल्यो न्हंयो आसा, गोदावरी, निरावरी, कावेरी, पुरो तुमकां सांगताय की उरलां कितलेशें? तुंगाभद्रा, ओके. मस्त न्हंयो सांगल्यो तुमी. केरळाच्या ट्रेंड्रम टावन कळ्ळें गे, तिरुवनंतपुरा म्हणटा थंय तावन आमी गोंया मुसर गेल्या जाल्यार वा बंबई मुसर गेल्या जाल्यार आमकां ह्या हायवे आसा न्ही फाटलो, हायवेर गेल्या जाल्यार मस्त न्हंयो मेळटात. मस्त ब्रिज म्हणटात न्ही. आनी व्हडल्यो व्हडल्यो न्हंयो जावं पुरो तुक्कोट्टू, पेरमानूर, थंय तुक्कोट्टू, थंयसर उळ्ळाल म्हणटा आमी, नेत्रावती, कुळूर येताना थंयसर पलगुणी, हांगासर पावंजे येताना नंदिनी, मुखार थंयतर मुल्की येताना शांभवी, आनी अशें जायत्यो न्हंयो, व्हडव्हडू न्हंयो आमकां मेळटात. पुरा दर्याक सर्वंच्यो न्हंयो ह्यो खंय तावन येतात? ह्यो न्हंयो पश्चिम घाटांतावन, त्या घाटांतावन येवच्यो, त्या घाटांतावन येवच्यो न्हंयो त्यो. थंयसर गुड्या तावन झरीचें उदक
देवून आयलें आनी एका तोडांतल्यान आयलें जाल्यार ताका सबार तोड सांगाता मेळटात आनी एक वळ जाता, वळ जावन आनी थोडीं वळां ताका सांगाता मेळून एक न्हंय जाता. चारमाडी तुमी गेल्यात जाल्यार चारमाडी थंयसर नेत्रवती उगम जावचो जागो आसा. नेत्रवती उगम जावचो चारमाडी गाठीचें उदक थंयसर एक तोड जावन बदलता. चारमाडी तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर चारमाडीचो चारमाडी जावन आसा नेत्रावतीचो उगम. आतां जाल्यार तुमी चारमाडी गाठ चडटाना आतां जाल्यार थोडे कडेन झरी देंवतात. झरी आतां एप्रील आयलो, मे मार्च अखेर जावन आयलो. आतां जाल्यार झरी आसात. त्या गुड्या वयर पळया, त्या गुड्याच्या तुदयेर उदक आसा. खंय तावन उदकाक वचना तितलें. आनीक उदक देंवन आसा. लॉरयेचे, बसांचे, कारांचे थंय रावून तें उदक पियेतात, तोंड धुतात. आतांय चारमाडीर तुमी गेल्यार जाल्यार मेळटा. तशेंच आगुंबेरी मेळटा. तशेंच कांय उतर गाठयेनी आमकां मेळटा उदक. पळया त्या दोंगरा वयलें उदक तें इल्लें येवन आनी अशें हांगासर व्हड न्हंय जावन प्रती पावसांत व्हड जैत न्हंय जावन भरून उदक जावन वळटा. न्ही पावसिल्ल्या दिसा उदक चड जालें म्हणटाना कितें येता? आवर येता. आवर तुमी जाणात हांगासर पावन ताणें आवर येवन आमची जायतीं घरां बुडलेलीं तुमी जाणात. 2003-04 इसवेंत व्हड आवर आयिल्लें. ताच्या आदल्या वर्साय व्हड आवर आयिल्लें आनी अशें आवर येवन उदक भरलेलें पळयता आमी. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पळयलें जाल्यार ह्यो न्हंयो हांवें म्हळें चारमाडी थंयसर नेत्रवतीचें उगम जाता आनी ती बेलतांगडी तावन धर्मस्थळा तावन ती सीदा येवन उप्पिनंगडी येता. न्हंय नेत्रावती उप्पिनंगडी येता आसतना सुब्रमण्यमाची आनी एक न्हंय शिराडेची आनी एक न्हंय थंय तावन जॉयन जाता आनी उप्पिनंगडी दोनी न्हंयो सांगाता मेळटात आनी थंय तावन नेत्रावती जावन व्हडली न्हंय जावन ती हांगासर तुक्कुट्टू पेरमानूर लागीं थंयसर दर्याक जॉयन जाता. आतां आमी ह्या न्हंयच्या देगेर पळयलें जाल्यार कशें आसा सुवात. न्हंयच्या देगेर पळयलें जाल्यार खंयच्याय न्हंयच्या देगेर तुमी दिशीन गेल्यात जाल्यार रिका न्हंयच्या देगेन व्हड माडयेचीं तोटां, माडाचीं तोटां, गाद्याचे बैलाचे गादे तुमी पळयतात. आनी केदाळाय तुमी वसा पच्वी रंगाळ पृथ्वी गुरुपूर कैकंबा तावन थंय पळाली द्वार आसा गुरुपूर कैकंबा थंय तावन तुमी सकयल पळयशा जाल्यार व्हड बैल दिसता. बैल आनी केदाळे पळया तें बैल पांचवेंत आसलें आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार फल्गुणी न्हंयचें उदक त्या सगळ्या बैलाक आसरो जावन आसा. पळया आनी एक न्हंय जावन आसा जिविताची झर. आनी पळया ते न्हंयच्या देगेर आसलेलो मनीस पळया ती न्हंय जावंक पुरो चारमाडी सुरू जाली. चारमाडी तावन ती हांगासर तुक्कुट्टू जॉयन जाता पर्यंत दर्याक कितलींशीं कुटुंबां त्या न्हंयच्या देगेर आसात. कितलींशीं घरां आसात, कितलेशे माड आसात, कितलेशे माडयो आसात, कितलीशी बेळ्याची सुवात आसा, कितलीशीं जानवरां ह्या न्हंयचें उदक पियेतात. पळया कितलोसो लोक ह्या न्हंयची मासली खातात. पळया त्या न्हंयत एक समृद्धी आसा. त्या न्हंयची रेंव पळया न्हंयची रेंव आतां रेंव मेळना न्ही गे न्हंय काडूंक ना. सुर्यांक रेंव राती व्हरतात. आतां भांगाराचें मोल जालां रेंवेक. पळया आनी ह्या न्हंयत रेंव मेळटा, ह्या न्हंयत मासली मेळटा, ह्या न्हंयत उदक मेळटा आनी जानवरां, मनजाती, सुकण्यां, संवजां, प्राणियां, पक्षियां, जीवदाळी पुरा ह्या न्हंयतलें उदक पियेतात. मनीशी ह्या न्हंयतलें उदक पियेतात. आनी एक न्हंय जावं पावता एक जीव दितली झर. पळया हे कितलें व्हरतें बाग. जीव दितली झर देखून दर्याचें उदक जीव दिता म्हूण सांगूंक जायना. मिठा उदक कोणाक पिवूंक जायना. जाता न्ही दर्यान मासली मेळत. दर्याचें उदक तें क्लीन करन कांय पिवूंक दितीत. पूण कच्च्या उदक पिवचें जाल्यार न्हंयतलें उदक खंडीत आमकां उपकारता. देखून न्हंयचें उदक जावन आसा जिविताची झर. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें एजेकियेलान एक दृश्य पळयलें. एजेकियेलान एक दृश्य देवाळाच्या उजव्या कुशीं एक झर उमटून येता. झर आनी ती वेताना व्हड थोड जाता मात्र न्ही वळ जाता मात्र न्ही बरो न्हय जाता.
सुरुताच्या दोंपरा पर्यंत येता पेंगटा पर्यंत येता गोमट्या पर्यंत येता उपरांत तो त्या न्हंयत बुडोंक लागता पळया तसलें एक महान उदक तो पळयता देवाळाच्या उजव्या कुशीन वळोन येवचें देखून पास्कां उपरांत आमी गायता देखलें हांवें उदक देवाळाच्या उजव्या ताव वाळोन वेवचें आनी तें उदक जर कोणाचेर पावलें तें सगळ बाचाव जातले ते समेस्त बाचाव जातले पळया कित्याक म्हळ्यार तें जिविताची झर आनी हें उदक एजेकियेलान पळयलें देवळाच्या उजव्या कुशीन तावन देंवन आयलेलें तें उदक जिविताची झर जावंक पावलें खुर्साचेर एक दिश्ट गेली जाल्यार खुर्सार थंयसर जेजूचें कडवळ उक्तें केलें खुर्सार न्ही गी थंय कितें आयलें भायर उदक आनी रगत आयलें पळया आनी कोणाचेर पडलें तें शिपायाचेर पडलें कुर्डो जाल्लो तसो दोळो तो दिश्टीन बदल्लो पळया तें उदक जेजूच्या उजव्या कुशीन पडलेलें तें उदक आनी तें उदक सगळ्यांनी वळोन गेलें पळया थंयसर चार माडी सुरू जाल्ली न्हंय हांगासर आयली जाल्यार न्ही गे संवसाराची अत्यंत लांब न्हंय गोताय खंयचें म्हणून म्हाका स्पेसिफीक म्हाका गोतूना जिल्ले बाय गोत आसा पूण गोतूना म्हाका हांवें आयकल्या प्रमाणे नेईल इज द लॉंगेस्ट न्ही गे नेईल न्हंय म्हणटात म्हाका गोतूना म्हाका तशें मस्त व्हडल्यो सियाज आसात नेईल आसा मागीर मिसिसिपी आसा आनी मस्त न्हंयो आसात म्हाका सामाक गोतूना पूण नेईल न्हंय व्हडली न्हंय म्हणटात ती इजिप्तांत तावन इस्रायला पर्यंत ताणें पुरो वळोन येची न्हंय ती तशेंच सियाज आसा आमच्या भारतांत पंजाबांत आनी पाकिस्तानांत वेची न्हंयो कावेरी आसा तामिळनाडांत पर्यंत तिशीन वचून वेस्ट बेंगॉल दर्याक जॉयन जावच्यो न्हंयो आसा व्हडल्यो न्हंयो आसात पळया आनी पळय एका पंथान कावेरी न्हंय आसा न्ही ती तलाकावेरींत मडिकेरींत तलाकावेरींत उगम जावन खंय पळय येता मैसूरतोन ती पुरो उतरून तमिळनाडाक वचून तमिळनाडांत तावन थंयसर तिसऱ्या दर्याक बंगाळ दर्याक बे ऑफ बंगाल त्या दर्याक जॉयन जाता ती न्हंय कितलें लांब पयन पळया तें न्हंयचें आमच्यो न्हंयो पुरो मोठ्यो 25-50 किलोमिटर भितरल्यो आमच्यो न्हंयो पूण त्यो न्हंयो भयंकर लांब न्हंयो पयस मैलां गाठले तांच्यो पैण त्या न्हंयचें पैण त्या मैलां पटल्या त्या पैण करतना त्या न्हंयक कितलीशीं मनजाती कितलीशीं मनशां कितल्योश्यो सुवात कितलेशे देश कितलेशे राज्य त्या न्हंयचें उदक पियेतात पळया उदक पियेतात सियाज न्हंय आसा ताका आमचो भारताचो लोक पियेता पंजाबाचो लोक पियेता आनी ताका पाकिस्तानाचो लोक त्या उदक पियेता अफगानिस्तानाचो लोक त्या न्हंयचें उदक पियेता सियाज पळय व्हडली न्हंय तशेंच जावंक पुरो नेईल जावंक पुरो आनी कितल्यो व्हडल्यो न्हंयो आसात जायत्यो राज्यां राष्ट्रां उतर येतात त्यो न्हंयो कितल्योशो लोक ते उदक पियेता पळया आनी जेजू जावन आसा जिविताची झर ताच्या कडवळांतलें ओवलेलें उदक सगळ्यांनी वळोन गेलें पळया वळोन गेलें खंयसर वळोन गेलें पयलें तें पडलें रगत जेरुजालेमांत रोमाक गेलें रोमांतल्यान युरोपाक गेलें युरोपांतल्यान अमेरिका गेलें आनी इतर सगळ्या राष्ट्रांक गेलें आमकां भारताक आयलें पक्षेकीर आयलें आनी सगळ्या सुवातेनी तुमी आसल्या हर एक सुवातेन तें रगत तें उदक गेलें आनी जंयसर हें उदक पावलें तें सुमेस्त बाचाव जाले न्ही कितले व्हरता भाग पळया भाग आनी हें जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत एजेकियेल पळयलेलें दृश्य एजेकियेलान पळयलेलें दृश्य एक फुटलेली देवळाच्या उजव्या कुशीन सोम्याच्या उजव्या कुशींत फुटलेली ती झर इतली बळादीक एक न्हंय जावन वाडली की सगळ्यांक जिवीत दिवंक शकलें देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताची झर हांव जावन आसा जिविताची झर तुमी तानेल्ल्यानो उदका सरशी येया जिविताच्या झरी सरशी येया तुमी
तुम्ही भुकेल्ल्या न्हू जिविताच्या उंड्या सरशी देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताची जर हांव जावन आसा जिविताचो उंडो तुम्ही बुकेतात जाल्यार म्हजे सरशी येया आनी म्हजें मांस खाता तो केदींकच बुकेवचो ना आनी कोण म्हजें रगत पियेता तो केदींकच ताणेवचो ना देखून जेजू जावन आसा जिविताची जर जेजू जावन आसा जिविताचे उंडो जिविताचो उंडो आनी ह्या जिविताच्या जरी सरशी येवन जरींतलें पियेता तो आनी ह्या जिविताच्या उंड्या सरशी येवन उंडो खाता तो केदींकच बुकेवचो ना वा ताणेवचो ना वा मरचो ना तो जियेतलो बाचाव जातलो तो देखून जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमकां संतोश दितलो हांव तुमकां भलायकी दितलो येया तुमी भुकेल्ल्यानो येया जिविताच्या उंड्या सरशी येया तुमी ताणेल्ल्यानो जिविताच्या जरी सरशी येया देखून आयच्या किर्तनांत पळया एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहरान संतोष हाडतात आनी तेंचं तें शहर अत्युन्नत देवाचें निवास देवान जर त्या शहरांत बिडार केलां तर तें शहर हालत कशें दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमकेक पळया देखून जेजू जावन आसा ती न्हंय जेजू जावन आसा तें उदक जेजू जावन आसा तें शहर जेरुसलेचें शहर सर्गींचें शहर देखून आयच्या सुवातेंत आमी पळयलें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो थंयसर एक तळें आसलें तळें जेरुसलेमांत ताका बेतसादा म्हणटात बेतसादा म्हळ्यार तें थंयसर ताका बकऱ्यांच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसलें ताचें नांव बेतसादा म्हळ्यार थंयसर 5 मंडप आसले 5 मंडप कुरड्यांक एक मंडप तोंट्यांक एक मंडप हारीगारींक मंडप खोडकारांक एक मंडप अशें थंयसर 5 मंडप आसले आनी ह्या 5 मंडपांनी लोक थंयसर रास पडटालो कित्याक रास पडटालो त्या तळ्यांतलें उदक पिवंक त्या तळ्यांतलें उदक पियेल्लो त्या तळ्यांतलें उदक आपडलो सगळें बरें जातालें देखून थंयसर लोक रास पडटालो थंयसर आनी जेजू थंयसर साब्बाताच्या दिसा खंयचो तो साब्बाताचो दीस जुदेवाचो साब्बाताचो दीस खंयचो शनवाराच्या दिसा साब्बाताच्या दिसा जेजू बेतसायदाच्या तळ्या लागीं पावलो थंयसर त्या जेरुसलेमाच्या बकऱ्यांच्या दरवट्या लागीं आसा बेतसादा म्हणल्या तळ्या लागीं तो पावलो जायते मंडपांत जायते पिडेस्त आसले थंयसर एक आंकुडलेल्या आतांचो मनीस आसलो आंकुडलेल्या आतांचो मनीस कितलीं वर्सां तो थंयसर वळवळोन आसलो 38 इयर्स 38 वर्सां तो आंकुडलेलो म्हणल्यार कळ्ळें गे थंय वळवळोन आसलो आंकुडलेल्या आतांचो मनीस 38 वर्सां 38 वर्सां 38 इयर्स थंयसर तो वळवळोन आसलो आनी तो बरो जावंक येतालो जेजू थंय वेताना ह्या मनशाची दुर्गत पळोवन ताचें काळी सुरसुरता 38 वर्सां त्या तळ्याचें उदक पळोवंक आपडूंक प्रयत्न केले पूण ताका अवकाश मेळना कित्याक म्हळ्यार तो अशें करून उठून येताना उरले जावन वचून आपडताले आनी ताका अवकाश मेळनातलो साब्बाताच्या दिसा उदक आपडूंक अवकाश मेळनातलो देखून जेजू ताका आपयता आनी म्हणटा तुका बरो जावंक मन आसा गी पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडी जेजूचे एक पळया तो जावन जेजू लागीं विचारना जेजू तूं खुद्द येता आनी म्हणटा तुका बरो जावन मन आसा गी थोडे विचारतात तुका काय फादर तुमकां कांय कुमोग जाय गी फादर तुमकां कांय गरज आसा गी थोडी विचारता वा शेजार वचून तुमकां कांय गरज आसा गी तुमकां कांय कुमोग जाय गी विचारचे आसा थोडे बऱ्या मनाचे मनुश्य जेजू एक बऱ्या मनाचो मनीस देखून खुद्द ताचे लागीं गेलो आनी म्हणालो तुका बरो जावंक जाय गी तो म्हणालो म्हाका जाय 38 वर्सां जावन हे उदक आपडूंक हांव अशें येता पूण म्हाका अवकाश मेळोंक ना कोणी ना हांव वचून देंवून उदक आपडटा म्हणटाना म्हज्या की पयलीं वचून कोण गे आपडटा म्हाका मेळोंक ना अवकाश आनी जेजू म्हणटा त्या तळ्यांतल्या उदकाची तुका गरज ना त्या तळ्यांतलें उदक आपडची तुका गरज ना जेजू म्हणलें गे तुजें आंतोळ न्हू आनी वचू तळ्यान बुड म्हणलें गे म्हणूंक ना
कित्याक म्हळ्यार जिविताची जर जेजू, जिविताची जर जेजू, जिविताचें उदक जेजू. देखून तो म्हणटा तुवें त्या तळ्यांत हात घालची, पांय घालची, उदकाक पडची गरज ना. त्या तळ्यांतलें उदक पिवची गरज ना. म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर जिविताचें उतर, जिवीत दितालें जिविताची जर. देखून तूं कितें कर, तुजें अंतुळण 38 वर्सां जावन न्हिदोन आसा, ही अंतुळण घेवन ती उठ, तुजें अंतुळण घे आनी चल हांगा आतां ह्या बेसादाच्या थळ्याच्या लागीं जावन चल वस. तो मनीस रापा रापा कोंडलें करता, उस्तूर धरता, सीदा चलते रावता. पळया उदक आपणूक वचूना तो 38 वर्सां उदक आपणूक राखून रावल्लो तो सीदा चलता जेजूचें उतर आयकून. वेता वेताना सगळो बरो जाता. आनी ताचें गंटू मोठे वोवन वेताना, गंटू मोठे वोवन वेताना शास्त्री फरिजे मेळटात. आळे सायबा आज साब्बत तुजी मांद्री तुका कळूंक ना, तुजे मांद्री वोवंक ना. हा आनी हें म्हणटा हें पुरा लॅगेज खंय वोवन येताय तूं. ताणें म्हळें म्हाका एकल्यान म्हळें तूं उठ, घे तुजें हांतुळणो, तुजें बिडक बाजार पुरो आसा बळे तें खाण घेवन वस म्हूण सांगलें. कोण तो सांग म्हाका. ताका कळोवं ना कोण म्हणून. कोण एकलो मनीस येवन सांगलें जेरुजलेमाच्या देवाळांत जेजू थोड्या दिसां उपरांत ह्या मनशा मेळ्ळो आनी म्हणलो पळया तूं आतां बरो जालाय, पयलींची बरी नाय, सगळे हात पांय सारके जाल्यात, देवान तुजें काकूळत दाखयल्या, जिविताचें जरीचें तुवें आयकलाय, आनी मुखार पातक करिनाका. जर तर आनी मुखार तूं पातक करशी, पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, वो मनीस आकुळलेल्या आतांचो मनीस वो जल्मातावन तोंड यानी आकुळलेलो न्ही, जल्मातावन ताका तशी परिस्थिती येवंक ना. 38 वर्सां जावन ती परिस्थिती आयल्या. ताच्या पयलें तो म्हजे बरीत आसलो, हात पांय समा आसले, सारकें आसलें. पूण खंय ताणें देवा विरोध पाप आदारला, पश्चात्ताप तो पावोंक ना, बोगसाणें ताणें मागोवंक ना. देखून ताचो परिणाम जावन ताचे हात पांय पुरो मोडून ठेवन गेल्ले आनी तो चलोवंक सकना. अशें करतालो तो, अशें करतालो, चलोवंक जायनातलें ताका. ताच्या पातका वरवीं, ताचें पातक ताणें वळखून त्या पातकाची दूख धरिनातले वरवीं, ताच्या हंकारा वरवीं, ताच्या खोटेपणा वरवीं ताका ती गत आयिल्ली आनी 38 वर्सां तो कश्ट नाशिल्लो. आनी ह्या संदर्भार जेजू म्हणटा परत पयलेंचें पातक तूं करूंक वचनाका आनी खंडीत तुका कांयच जावचें ना. आनी हें म्हणटाना ह्या मनशाक पळया जेजूची वळख जाली आनी परत तो पातक करूंक भायर सरलो. पळया फरिजेवांक आनी शास्त्र्यांक आपणें साब्बत दिसा म्हजी मांद्री हांतुळण वोवंक व्हरून वच म्हणून सांगलेलो कोण म्हणून ह्या मनशान, ह्या बरो जाल्ल्या मनशान शास्त्री आनी फरिजेवांक खबर दिली. ह्यात मनशान साब्बताच्या दिसा म्हाका म्हजें हांतुळण उखलून व्हरून सांगलें. गुण केलो म्हूण सांगिना पळया तो. मतलबी मनीस, मतलबी मनशाचें रूप हांगासर पळयता. बरें जाता म्हणसर मात, हां बरें जाता म्हणसर मात फायदो मेळटा म्हणसर मात हात पांय पडटा पुरा करता हांव. सकड जाल्या उपरांत उत्त मनीस म्हाका विकरायलेलो म्हणटा आमी. त्यात मनशाक कुर्सायतका जिवेशी मारतका. पळया एक दृश्य पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. आपणाच्याच मनशांनी, आपणाचेच फायदो जोडलेल्या त्या मनशांनी जेजूक तिरस्कार केलो. पळया देवळांत वचून तांणी सांगलें फरिजेवाक ह्यात मनशान साब्बताच्या दिसा म्हाका म्हजें हांतुळण व्होवन घेवंक चलोवंक सांगलेलें. पळया पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आपणान बरें केल्लें मनीसच जेजूक मुखार रावले. बारब्बासाक थंय रावयलो, जेजूक हांगा रावयलो पिलातान आनी म्हळें तुमकां कोण जाय विचारा. हांगा रेप केल्लो आसा, खुनी केल्लो आसा आनी जिवेशी मारलेलो आसा, सोर लुट्टांक हांगासर आसा आनी हांगासर बागेवंत आसा. बरें केल्लो, जिवीत दिल्लो, जिविताची जर आपलें मांसच खावंक दिवचो, जिविताचो उंडो हांगासर आसा. कांयच वायट करूं ना. रडतल्यांक बुजयलां, विधवींक अनाथांक निर्गतीतांक ताणें उंच धरलां, पिडेस्तांक गूण केलां. तो जेजू हांगासर आसा. कोणाक जाय विचार,
कोणाक जाय विसा म्हणून पिलातान म्हणटा आसतना ताणें कितें म्हळें पळया, आपणाक बरो केल्लो, आपणाक 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी वाडलेलो, वा 2 मासल्यो आनी 7 उंड्यांनी वाडलेलो, वा पिडेस्तां गूण केल्लो, जेजू तांकां नाका जालो. ताणें विचारलो त्या स्वराक, पळया मनशाची दुर्गत कितें की म्हण पळया. देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजे पासून रडची गरज ना, तुमी रडोंक जाय तुमच्या पासून आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासून. कित्याक तसलें कर्ग तुमचें, तसलें पातक तुमचें, विश्वासघाताचें पातक. जुदासान मात्र विश्वासघात केल्लो न्ही, त्या लोकांनी ताका विश्वासघात केल्लो, ह्या आकुडल्या आतांच्या मनशांनी ताका विश्वासघात केलो. पळया ताचे लागचें बरेंपण स्विकार करना, हुंडा मनेगे द्रोह बागेदा नीचा जालो तो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. हे आईची वासपां आयकतना हांव खंयच्याच जाग्यार आसा, खंयच्याच जाग्यार आसा. सोमेलाकची जायते बरेपण हांव काण घेतां, जायती आशिर्वाद हांव काण घेतां, जायती बेसांव हांव काण घेतां, मेटाक ताची बेसांव हांव काण घेतां. पूण ताका विश्वास हांव आसा हांव गी, त्या विश्वासी हांव आसा गी. वा हे सोम्याचे दुबाव आयिल्ल्या वेळार थंय हांगा धांवून मात मंत्रां बितीसपणां म्हूण ताच्या फाटल्यान धांवून म्हजी जिणेवी पात करता हांव. थंयसर हांव आसा. जिविताच्या जरीसर येवच्या बदलाक नासाच्या जरीसर आमी गेल्ले हांव आसा हांव गी. जिविताच्या कणासर येवच्या बदलाक नासतल्या कणा फाटल्यान आमी गेल्ले हांव आसा हांव गी. म्हणल्यार सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. तवळ आमी खंडीत एक बरें जिवीत जिवंक शकतले हांव. पळया येव क्रिस्तचें जेवण जावन आसा, जिविताच्या जरीचें आनी जिविताच्या कणाचें जेवण. देव जिविताची जर जेजूच्या रक्ता मारिफात आमकां फोव जाता, जिविताचें खाण येव क्रिस्तच्या उंड्या मारिफात फोव जाता. मात्र न्ही दोनी रगत आनी उंडो हें देवाचें उतर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. हें आमकां पोशण दिता, हें आमकां धैर्य दिता, हें आमकां बळ दिता, हें आमकां सकत दिता. ह्या देवाच्या उतराक सरी जाल्लें जिवीत आमी जिवंक जाय. असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आबा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या जिवीत सोंड जातलो ससनाच्या ससना देवा मुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमचे नक्या पयस जादावा सुरेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा बागे वंदन दुजुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सुबे आसूं. तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा
सर्व काळीने सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावन या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीन तिरांनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान एवढा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povi dărbaranță servis portu Sărgani sonsar parla tuja vaibhav Un सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय Un सर्गी तुका जय जय. वो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो जेजूची कूड आनी रगत जिविताची झर आनी जिविताचें खाण हें सत मानून घेवना हे जिविताच्या झरी सरशी आनी खाणा सरशी कलत्या काळजांनी येवंक तुजो आदार मागया पवित्रपणी भक्तीन ह्या रितीन वांटली जावया ह्या घडी कितेंय आमी मागता खंडीत आमी घेता. बापा क्रूस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्यांत हाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सुमिया संसाराच्या सरवंदारा आमची सर्वण. बापा जेजूच्या मरणोत्सव आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजे इश्टगतीन अंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखाबळ पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरी देवाच्या माया संगती तिसपती बागेवो जुसे बागेवो धर्मदूतां बागेवो जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आजना मतीन दवन ताणें शिकलेले मागणी भोवभक्तीपणी सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमशिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिरिशडेंतली आमकां निवार. दे करुणी जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचेणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटी पत्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी सगळीं दिमी घालया. हांगा पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारांत येयली. जिविताची सर्ती जिवित सोंडोती ताचे सरसी येता केदिंगस बुकेना तानेना वा पिडेस्त वा अस्तवस्त जायना. निरंतरिताचे सवय रावोन भलायकी तशें जिवी जोडूंक उलो दिता ती ही शेळीची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तूच मुजो रसनार सोम्या, तूच मुजो आधार. तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करबिडार. तूच मुजो रसनार सोम्या, तूच मुजो आधार. तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करबिडार. जिविताचो गुंडो तूं सर्गीत हांव देवलो. संवसार ससली जिवच्या बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो केदीस भुकेव सोडा. तुका सद म्हणटा तो केदीस ताणे सोडा. तूच म्हजो रसनार सोम्या, तूच म्हजो आधार. तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच करबिडार. प्रार्थुया. भूमगळ बापा आमच्या देवा बागे वजूता देवाच्या जैते मरणा पासोत या नव्यानाच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला
तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मारा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बश्या मगळ भावानो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमची ते सवा तुमची इरादे घेवन ह्या पुंतळा तुमी आयल्यात. खंडीत सांजुतात देव तुमच्या बसो विनंती करता जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमकां जोड दिता. भक्तीन आमिसाच्या बलिदानान वांटलेली सावन भक्तीन तुमची ते सांव भेटयलेल्याक तुमकां अभिनंदन पडयता. देवाचे बेसांवां तुमचेर मागता. मध्य मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भाव भयणीक अभिनंदन पडयता. देवाचे आशिर्वादां तुमचेर मागता. मंगळार सकाळीं 8 वरार तशें 10:30 वरार नवेनाची मिसां आसात. मिसा उपरांत नवेना उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी दुसऱ्या मिसा उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांच्या वण आसा. ह्या संदर्भार व्हड संख्येन नवेनाक येवंक आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां जोडून घेवंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. नवेनाच्या वेळार आज प्रतिरितीन परिक्षेक तयार करच्या स भुरग्यां खातीर तशेंच 10वी परिक्षा बरयतल्या स भुरग्यां खातीर विशेश करून आमी मागता. आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्लें कोंतांबेंत्यो, बायबल, डायरी इत्यादी थंयसर आसात. तुमच्या सगळ्या आत्मीक जिवितांत जावच्या झुजा विरोध जंय जोडूंक ह्यो वस्तू उपकारतात त्यो वापरूंक आनी ताचो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां, गांठी दुखी, गॅस पिडे, भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसांनी ते सवा ऑफिसान दिया. थंयसर घेतात. कावन्सिलिंगाची मंडळ आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी मागण्याची विशेष मंडळ आमी करता. हाचे जायते बरेपण ह्या मुखांतर आयिल्ल्या भक्तिकांक जाता. हाचो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. हप्त्या मदीं येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना आनी खंडीत फोन नंबर तुमकां गुगलांत वा ऑफिसान मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन ह्या आमच्या पुणशेताक तुमी आदार दिया आनी खंडीत आमी तुमच्या खातीर मागता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात. तुमच्या कुशीचें दान तुमी दियेत. संतोशान आमी तें स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जिबले कुमगार इत्यादी बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा आनी खंडीत सरभक्तिकां तुमच्या खातीर मागतात. मोगाच्या भावना भयणीर येवच्या मंगळारा येवच्या शनवारा संजे 7 वरार तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत. येवच्या शनवारा संजे 7 तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणेची रात आसा. जागरणेची रात हांगासर आसतली. ह्या जागरणाची राती व्हड संख्येन वांटलेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. हांगासर शनवारा संजे 7 वरार ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी रितीर पंगड बँड्रा इस्ट 3 तावरा हांगासर प्रकाश हे 7 वरार तावन चलोवन व्हरतले. देखून व्हड संख्येन 7 वरांक वेळार हांगासर हजर जावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. ताच्या उपरांत शर्मांव आसतले. मनादी बाब सुनील पिंटो, मनादी बाब अब्राहम SVD मुल्की डिवायन कॉलिटी सेंटर. तशेंच म्हजो शर्मांव आसतलो दैवीक सकत्रेतीर पंगड हाचे संदेर तावन हांगासर जायते स्तुती अर्गां वगळाप आसतली. आनी आयिल्ल्या भक्तिकांक 8:30 वरार पेजे जेवणाची मांडावळ आमी आसा करता. देखून तुमी जेवून येजय म्हणना हांगासर जेवणाची मांडावळ आमी करता. आनी मध्या रातीर तुमकां आमी च्याची मांडावळ करतल्या. च्या आमी तुमकां करून दितल्या. आनी पांत्यार 3 वरार दैवी काकुळचो तेर्स आसा. आनी तेर्स जाल्या उपरांत हांगासर जिरिको मागणे आनी पुरसांव आसतलो. सक्रामेंत घेवन आमी एक पुरसांव काडटल्या राती वाती दरनातांत. आनी खंडीत ह्या मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमी जोडूंक शकतल्यात. ताजे उपरांत 4:30 वरार हांगासर हिलींग आनी डिलिव्हरन्स मागणे आसतले. आनी खंडीत आमी तुमच्या खातीर त्या विशेष भलायके खातीर सुडके खातीर मागतल्या. 5:30 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें आनी 6:30 वरां भितर सगळें हांगासर संपतलें. देखून ह्या राती जागरण करून मागूंक तुमकां विनंती करता. निमाणे ब्रेस्तारा दिसा जेजू मळ्यान मागतना रगत गामेतलो आनी सीस न्हिदून पडले. जेजू सिसांग म्हणटा तुजें सांगाता 1 घंटो जागो बर 1 घंटो बर जागे रावूं तुमकां जालें ना मूं. म्हज्या मोगाच्या बाबणीन 1 घंटो न्ही सगळी रात जागे रावून मागची गरज आसा. ही रात प्रतिरितीन आमी
युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर तशेंच भारताच्या आनी अख्ख्या राष्ट्रांच्या शांती समाधाना खातीर समर्पीत करता हांव. देखून तुमी सगळीं व्हड संख्यान ह्या जागरणाच्या रातीन वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता हांव. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, राती आजकाल न्हीद गळचें कांय उरलें न्ही. हर एक घरा न्हिदतना 12-1 वरां जातात न्ही गे, मोबायलार उमकळोन न्ही गे बेगीन. तशें म्हणटाना उठलें कांय ना. थोड्यांक सगळीं रात जागी रावून उरता. कित्याक म्हळ्यार थोडीं काम करतलीं पुरो ऑनलायन काम करतल्यांक तांकां जागी रावूंक खंय दिवंकूच जायना. तशें म्हणटाना एक रात सोम्या खातीर जागे रावचे प्रयत्न करया. भुरग्यांक आपूण हाडा. भुरगीं न्हिदल्या न्हिदूं दिते पुरा सायडीन न्हिदेत मिनी हॉलान न्हिदेत. भुरग्यांक आपूण हाडा, टेंशन करनाकात. भुरग्यांक फेनां घालून तेंच न्हिदेत हॉलान मिनी हॉलान आनी पुरा. तुमी रितीर करा, तुमी मागणें करा, जागे रावा. त्या भुरग्यांक बसोवन मागणें करा, तुमच्या कुटुंबादारांक बसोवन मागणें करा, तुमच्या दितल्या दुस्माना बसोवन मागणें करा. खंडीत सक्कड समाजांतलें मागणें सक्कड जोड घेवंक शकता. देखून तुमकां आपोवणें दिता. परत तुमकां देव बरें करून म्हणटा. हांगासर कडतिल्यो आसात, नायट विजिलाच्यो कडतिल्यो आसात. कडतिल्यो तुमकां सगळ्यांक दितले ते तुमी व्हरा. आनी कोणाक तुमी हेरांक व्हरयात, सर्तीक व्हरा तुमी. आनी तुमच्या सैऱ्या देऱ्यांक कोणाक दंड दिया. या दुसऱ्या फिरगेचें आसलें दंड दिया. आनी तांकां सांगा असरी जागरणाची रात करेजमाच्या कडार आसा केल्या तुमच्या खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर म्हणून चिंता. आनी सांगा आनी तांकां तुमी आपूण हाडा आनी खंडीत बरेपण तुमी चडतल्यात. हेजे जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यात ऑलिव्ह स्वीट आसा, मुदर अंगाडी, एल्डा डिसोजा संपिगे, तशेंच फबी आनी जेसी मेंडोन्सा. तांणी सर्वांनी आसा जाल्यार मुखार येवची, इमानाची वात स्विकार करची. तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादान तुमचेर मागता. तशेंच आयचें जेवण तयार केलां वेलांक आनी वाड्याघरांनी, तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांकां सांगा दिल्ल्या सुमेस्तांचो, जॉर्जीस लुसीसो आनी सुमेस्तांचो उपकार बावडटा. वेलांक आनी वाड्याचे गुरकार हुशार ना जाल्यार वाड्याघरांनी येवन उरतो सहकार दिला, पाठिंबो दिला, जेवण तयार कुमोग केल्या सुमेस्तांचो उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. आज आमचे मदें मॅक्सी आसा. मॅक्सी ब्रदर मॅक्सी. जानेवारीन ताका एक्सिडेंट जाल्लें बुधवारांत आनी 3 म्हयने तो अंथरुणार आसलो. तसो शोल्डर डॅमेज जाल्लो, ऑपरेशन जालां. ऑपरेशन जावन तो विशय घेतलो तो आज वास्तपटी 3 म्हयन्या उपरांत पुंतळाक तो आयला. आनी बाबापुरब्याचे संगीतान आमकां मागोवंक ताणें कुमोग केल्या. हो मॅक्सी फाटल्या 3 म्हयन्यां निरंतर तुमचे पासून मागोवन आसल्या आनी खंडीत देवान तुका बेसावंक घाला आनी परत बरी भलायकी तुका दिल्या. त्या पासून तुका आमी स्वागत म्हणटा. ताळयो पेटोवन ताका दिन वाचुया आनी ताका आपया. तशेंच शिफाली आसा. शिफाली बरें कर गायता. तुजो उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुजेरी मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, नवेनाक आयती जावया. वाती कोणी काणोवचें आहात गी? वंशदाच्या भक्तीकनु कैसा आपुणे लभलेल्यानु पक्षिकेरे पुंशताच्या यात्रिकानु देवा उजरी सांजुद वोटा तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी समेस पिडेसानो क्रिस्तान रस्तानी अडसल्यानो येया बरवसा खुंडिल्ल्यानो गेया दैविक दयाला नावडानो बगी वंजुदाच्या भक्ती करू क्रिस्ता पुणे लबलिल्ल्यानो पक्षिकेरे पुंशताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांजुद वोटा तुमच्यो विनवण्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. मगे उजूतात देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पसोत विनंती करता. सांजुतात देव हेर सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतींची जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमी हांव जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडपाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका निधन रुजूतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता. बगे वतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता.
ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणी आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर उगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या बाबा तो उद्देशीं तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी मागे उजूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादोबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन बघे उजूता देवाक लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजू सोसयलो आनी दर्द जावन आसलेल्या बघे उजूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून दर सोमवार मुक्तून जाणा जाल्लोय ताच्या सोडुणीची स्वार्था तुवें पयस आसलो लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुडाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक करसा अडचणी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं किरीत शिरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज जाणून तुज्या पुनशता पत्नीन आयला एक घडी बरो आमी बसया मग बाबणीनो कोणाक तुमकां साक्ष दिवंक जाय की साक्ष दिवंक आसा मगाच्या बाबणीनो तुमी जायती ते सवां घेवन ह्या पुणतळा येतात तुमच्या खातीर निरंतर मागता जायते बरेपण तुमकां फावो जाता जायते जाणांनी ते सवांग हंगासर गेल्यांत वॉट्सअप मुखांतर तशेंच मेला मुखांतर तशेंच हांगासर पोस्टा मुखांतर वा हांगासर बॉक्सांत तुमी गेल्ली आसात 14 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 11 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 12 जाणांक परिक्षेंत बरे मार्क्स करून पास जावंक 11 जाणां शिकून बरी मौत आनी जाणवाय फावो जावंक 14 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक 2 कुटुंबांत जावचें लग्नाचें कार्य बऱ्यान जावंक एकल्याच्या गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची आनी पांयांच्या तळवेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक तेका जाणांच्या हातापांयाच्या गंठीची दूख तशेंच तकली पडापड मायग्रेन गूण जावंक एकल्या उतर प्रायच्या आवयक भूक लागोवंक जेवंक रूस मेळोवंक कुडीक सकत मेळोवंक जिरवणीची सकत फावो जावंक एका कुटुंबांत दोगा बाबा मारी माया मोगान जिवंक अमल पिवणे पयस करून कुटुंबांत संतोश समाधाना खातीर वावरूंक निस्वार्थीपणी जिवंक तशेंच एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले ते पयशे वेळार दिवंक एकल्यान धरले सगळीं तीं कामां ती शबिद्यान पंथा पावोवंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स ते बेगीनच जावंक आनी चड समस्या इत्यार्थ जावंक तेका जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावंक 14 जाणां जाग्याचे समस्या परिहार जावंक 2 जाणां हार्ट ब्लॉक्स आसले संपूर्ण गूण जावंक 7 जाणांक हातापांयाची गांठी दुगूण जावंक 2 जाणां कोर्ट केस बरी जीक मेळोवंक तेका जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 16 जाणां आमाल पिवण येता सुटका मेळोवंक 2 जाणां एलर्जी आनी गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्याची मागणी म्हणोवंक करपा मेळोवंक एकल्याचो भांगर असो नस्ट जाल्लो इवज पाटी मेळोवंक तेका जाणां रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक 5 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक एका वडिलांक पाटी उडोवचें एकल्या भुरग्यान वडिलांक पाटी उलोवचें सोडूंक 2 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्याची किडनी प्रॉब्लेम ती गूण जावंक एकल्याक मानसीक पिडा गूण जावंक 6 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 2 जाणांनी क्रिएटिन लेवल नॉर्मल जावंक एकल्याची रातीची बरी नीट पडोवंक एकल्या कामाक प्रमोशन मेळोवंक 2 जाणां BP शुगर तकलीफ गोळ ती सगळी गूण जावंक तशेंच 30 आनी 4 जाणांक प्रत्येक ते सवा बसून मागोवंक विनंती केल्या तांचे सांगत आमची मागणी आमची गरजो आमची सगळी आशा सांगता गुंतून सर्गीच्या बापाक सोम्या जेजू क्रिस्ता भेटोवन आमी दिवया दिमी घालया आमच्या हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती आमी करया अर्गां तुका सोम्या जेजू उगडप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वखणटां तुका सोम्या जेजू प्रणिपा तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मगर सोम्या सगळे भक्तिकाची मागणी तुका आमी समर्पण दिता सोम्या तुजी खुशी वयतर हे सगळ्या भाव
दावत्यांक तुझ्या बेसांवांनी भर तांणी मागलेले सगळे तूं मागणी मांडून घे सर्वेस्परा तांच्या बबेक तूं कान दी तांच्या मागण्याक तूं कान दी तांच्या मागण्याक तूं जाप दी आनी मागलेले सगळे फावो कर तुझे उदंड काकुळतेन उदंड दयेन सर्वेस्परा ह्या सगळे भक्तीकाची मागणी आयकून तुझ्या बेसांवांनी ताका बर म्हूण मागता हांव सोमिया तुका समायमा तुका जवरादान उगडाप हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मुंदरशिया म्हज्या मोतीर काळो काडणं म्हजो बाबार्थ दडोवन पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुज्या पस्तली पदवेन पयस जावंडाय त्या संता म्हज्या कळसाच्या गुंड्यान तावन तुका उलो मारता अशा शणलेल्या बरोसो तुमचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हणजे जिनेचे कांटे कोटे म्हणजे कळसाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुझे मोबायल माई पसीन वा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर व्हडा पतीने तुजे कडेन म्हाका लोपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समयाचे तुजे महिमे वतो नांव तुज्या मजतीन अदी कधी परगटलेलें सांव आमेन मगे हांव जुतात देवा उलय कसळ श्री निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बागे हांव जुतात देवा आम्हा पासून जिजू लागीं विनंती आमच्या बापसाहेब बाबिस्पो साहेब आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी म्हजो दिन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिजू लागीं विनंती संवसार सुवार जावन आसच्या जेजूची सुवार्ता सुमेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धाडचे खातीर आम्हा पासून जिजू लागीं विनंती जेजू बऱ्या गोळ्यान सुमेस लोकां आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्रार्थीत आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हा पासून जिजू लागीं विनंती भगेन कुटुंबांची येयल्ले सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिजू लागीं विनंती सरिले समेत बाबा त्यान बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिजू लागीं विनंती आमी समेस्तानी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं संवसाराच्या ताळणे संवसाराचेर बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या क्रवणण्याचेर जैत वरच्या की आम्हा पासून जिजू लागीं विनंती प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा भगे वचूतात देवा तुवें जेजू समोग जायते वांटलाय तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं चडय पदकाचे आनी स्वार्थाचे वांटो सांडून माय मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ्यांनी घटाय दी कस अडकणी मदें निराशेन आनी बेसरांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयनांत शबित्यान सुमकोन सर्गें देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक भोवशें करी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. इकडी बरदोडे दांपी आमच्या आत आमच्या हृदयाचेर दवरया आनी सुमया जेजू क्रिस्तान आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उडास काडया आनी मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया जैते बरेपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां मेटामेटांनी आमकां राखून सांबाळना हे सर्व मतीन दवरना कुडी आत्म्याची बरी भलायकी समाधान संतोश पावस जाल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवया तेका जाणाक वयट एग्जाम पास जाल्ल्याक एकल्याची रीण फारीक करूंक कृपा सकत मेळ्ळेल्या खातीर एकल्यासर वायटांतले विघ्नांतले निवारलेल्या खातीर एका कोटे दिश्टींतले वायट दिश्टींतले तशेंच दुश्ट कांयच्या दिश्टींतल्यान ताका निवारलेल्या खातीर तशेंच 8 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर 2 जाणां ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येयल्ल्या खातीर एकल्या कठीण पिड्यांतल्या राखून व्हेल्ल्या खातीर एका कुटुंबांत शांती समाधान स्थापन जाल्ल्या खातीर एकल्याची तकली पडापड आनी गुमटेन दूख सगळी गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची पाटीची दूख आनी बरयेंतली दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकल्या कठीण पिड्यांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर 2 जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर 7 जाणांक मागून उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांचे संगता आमची अर्गां गुंतया आनी सगळीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू ओगलाप तुका सुमया जेजू ओगलाप तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेजू तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया वैभव तुजो सुमया जेजू तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 सर्गीचे बापा जेजू क्रिस्त तुवें आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीचे बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोडल्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता नवनाच्या कुटुंबाक बघेवन देवाच्या मजतीन येदोळसू केल्ल्या आनी मुखार करूंक अशेल्या उपकारा पासत बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता बाबा तुवें तुजे देपात येतेल्या सुखान आसतना कुमोग केल्ल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकां सुटका दिल्या तूं वेळी मोती उजवाड दिल्यात आनी कधी तुवें आमकां बसवाण दिल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता बाबा तुज्या एकल्याच नेतपता जेजूच्या नवी तुवें देवसरार्थ तरिल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां या दिता पुंतळ सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां हे दिता बघेन जाग्यार सांजुदा मुखांतर जायती अजापांक केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता संसदाच्या मजतीन या पुंतळा सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां संसदा मुखान आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां भोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर समयान शिकलेल्या मागणे सांगात मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं
तुझी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ बाबणीनो आमच्या पिडेस्त भोंवणा पासत विशेश देवा लागीं विस्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेस्त आमच्या भाव भयणीची कस्तळू करी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्पर पिडेस्त जी सेवा करच्या समर्पीत जाल्या धाकट्या नर्सांक सेवाकां पाव आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तां थाळ्ळी आनी पातकांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुज्या मनेरेन दवरच्या पिडेस्तां जिविताची बत्ती भलायकेन कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गीचे बाबा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या बाब भयणीची सर्व ते समाजारी करन सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिणयेन तांची आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गीचे बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलें तें आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सर ते सवा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मंगळ बाबा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना घुसतोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट करी तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू देळ बाबा फावो ती जिणी संगाती मेळनासतना घुसतोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी देळा दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जिवन तें देणें फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर्व काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करन तांचो कुटुंबां संतोश सोडय म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू संवसारांत जावच्या सर झुजांची मोडां तूं नितळ कर माया मोगाच्या आनी शांतीच्या मनोभावान संवसारांत शास्त्री स्थापन करच्या दिशेन संवसाराच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी वावरीशें कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू नवेची परीक्षा बरयतल्या सर भुरग्यांक तशेंच इतर परीक्षा बरयतल्या भुरग्यांक आनी परीक्षा तयार करतल्या समेस्त भुरग्यांक तुज्या बेसांवांनी भर जाणवाय गिन्यान चिरूकाय सगळे फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मरी हे पेडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका कुळतीचे माये नमार आमचे जिवा अमृतनी बरुशा तुका मिलो मारता आमी बदेशी वयचीं बाळकां ह्या दुखाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता तर आमचे शिकये ते तुजे काकुळदुळे आमचेर परते आनी बदेशो उपरांत तुजे कसो सदैव पळ जेजूक आमकां दगे ए मगाळी ए दुलबी अवंकार मरये मगळ बाबणीनो पिडेस्त भोंवणो सोडा आसकडया आमच्या कुटुंबांत आस्पत्रेंत इतर सुवातेनी अस्वस्थ असल्या सर पिडेस्त बाबणी सोडा आसकडून त्रिंदतीची मजत तांचे पासून आमी मागया सांगात आमी मागया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा ओपा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची पिडा गुण करून तुवें कशी वयली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बुदेळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आनी मतेच्या वाकुडेच्या पिडेनी कस्तोवच्या तुज्या साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांनी तळ जावन पिडेशिड्यांतले गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जोडून फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्याचे नांवी आमचो आदार ताणी रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमची सवे आस प्रार्थुया बोदयाळ सुम्या बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेरनातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तून ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडेशान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका समजून मनाबैत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून जिवंत तांकां द्वादार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेस तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आस सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर बागोतो तुमकां माईपासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बायल तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दिवं देवा सगळेच पो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूचे सांग उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं
वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीनानी मोगान तुमकां धाडता मुगळ बापनी नो थोडी मिनटां सक्रामेंताचें आराधन करया सुमयाची स्तुती करया सुमयाची बेसांवां जोड घेवया जेजू जिविताची जर्स येवया जिविताचो उंडो जिविताच्या उंड्या सरसे येवया कुडियत्मेची भलायकी जोड घेवना ताचे सवे संतोष पावया आराधनाचें गीत आमी गावया ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 जेजू सोम्या आमच्या वैसा तू कसा वरादा जेजू 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 सोम्या तू कसा वरादा जीविताची तूं संसुदे गुण करछेस तान बाग सुटकालाब जेजू जेजू जीवित सुंडो जीवित लाभ जेजू सोम्या आमच्या देवा तू कसा वरादान हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. Hallelujah. Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Oglap tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian Stuti tuka Jesu. sumian Jesu. tuka sumian Aradan tuka sumian. Aradan tuka Hallelujah. 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 Usyam. Oglap babnino. आमचो सुमी आमचे मदें हांगासर आसा. आमचो सुमी आमचे मदें आसा. आमी कितें म्हणटा जिविताची सर, जिविताची सर्त देखून आमी सगळीं हांगासर आयल्या ह्या झरींतल्यान पियोंक. पळया सुमी आसतना आमकां संतोश भोगूंक जाय, सुमेची स्तुती करूंक जाय. पळया तें एक तळें, बेसादा म्हणलें तळें पळया तळें, आनी तातूंत उदक आसा. 5 मंटप आसा, 1 2 3 4 5 मंटप. कोडकार, कुर्डे, तोंटे, आंधळे, पांगळे पुरो आसात. आनी तातूंत आज आकुडलेल्या तसो मनीसय आसा. आनी जेजू ताका फकत म्हणटा गे तुज्या तुळणांनी चल आनी संपूर्ण बरो जाता. हय गे ताणें कितें करीत आसलें? सर्वेस्पराची स्तुती करीत आसली. करूंक ना. जेजून कोटकारांक गूण केल्लें न्ही, तर कितें करूया ताणी? स्तुती करीत फाटी आयलो. पळया स्तुती करीत, सर्वेस्पराची स्तुती करीत फाटी आयलो. आमकां जायते पुटी सुमयान बरें केलां, गूण केलां, आदार दिला. आमी स्तुती करीत फाटी येयसय. थोडी पुटी आमची चिंता आसा. सुमया जेजू म्हाका मागलेले उपकार मेळ्ळ्यार तुका हांव वात पेटयतां. हांवें काडच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळ्ळें जाल्यार हांव 4 वाती पेटयतां. बोरवेलांत उदक मेळों ना जाल्यार हांव वाती पेटयना. आमची चिंता. तुवें म्हाका बरें केलें जाल्यार हांव तुका दितां. ना, म्हाका बरें करून दी, करनासतना रावून दी, हांव वाती पेटयतलो तो. म्हज्या बोरवेलांत उदक मेळों दी, मेळनासतना रावून दी, हांव वाटी पेटयलो तो. म्हज्या पुताक म्हज्या तुवें काम मेळोवन दी, काम नासतना मेळोवन दी, हांव दितलो. कित्याक म्हळ्यार सुमी करता की दाळय बऱ्या करता. एक पुटी एक पोरच्या 2 दिसा फुडें एक कुटुंब आयिल्लें मुंबयतावन. तांणी म्हाका 3 म्हयन्या पयलें टेलिफोन केल्लें, 3-4 म्हयन्या पयलें. फादर, म्हज्या धुवेक विजा मेळची आसा भायर परगांवाक वचूंक. इंटरव्यूंत पास जालां, पूण लास्ट एक स्टेज बाकी आसा. ती स्टेज कंप्लीट जाली जाल्यार ताका विजा मेळटा, स्कॉलरशीप मेळटा, पुरो मेळटा. तुमी मागा फादर म्हणून. हांवें म्हळें जायत मागता, तुमी मागा. फादर मागलें जाल्यार म्हाका मेळ्ळें जाल्यार फादर आमी थंयसर पुंतळाक येता. मागलें मेळ्ळें जाल्यार पुंतळाक आमी येता, मागलें मेळ्ळ्यार. पूण एका म्हयन्या उपरांत फोन आयलें तांचें आनी म्हणाली फादर इंटरव्यू जाली, चेडूं सिलेक्ट जावना फादर. भारी बेजार. सुमयान कित्याक तशें केलें? पुरां जालें फादर. हांवें विचारलें तर तुमी येतात गे हांगा? ना फादर, प्लॅन ड्रॉप केला येवचें. आनी पुटी आयिल्ल्या वेळार येता तशी म्हणाली. पुरयली. फादर सुमयाचो उपकार कितलो बावडल्यार पावना फादर. कित्याक? फादर म्हज्या धुवेक उक्रेनाक सीट जाल्ली, इंटरव्यू पुरा जाल्ली, सिलेक्ट जावना फादर. जाल्लें जाल्यार गत आहली म्हज्या चेडवाची.
तसो फुडार पाड जातो आल्लो ते जिवांतून फाटी आसता तेगे नांगूत तूं नावादर सोम्या कितले अर्गां दिल्यार पावना म्हळ्या एक पुटी मागले मेळोन आमकां बरें जालें न्ही बेजार जालें दुखलें हां पूण ताच्या की वर्तें सोम्यान केलां देखून सोमी कितेंय आमकां करता जाल्यार तो समजोणेन करता कित्याक तो चड सक्तिवंत सर्व जाणार तुका कित्याक तें दिवना तुज्या बऱ्याकच तें दिवना पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती पश्चात्ताप पावली आनी म्हणाली आमी सोम्या विरोध मस्त उलयल्या आमी आमकां बक्षया म्हणून ते आयिल्ली थोडी थोडी जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पण आज बरो जाल्लो तो सोम्याची स्तुती करून फाटीं सरलो आमकां जायते फावटी स्तुती करूंक नाका सोम्याची मागले मेळटा आमी थोडे फावटी बारी फाटी कितले बरेपण आमकां फोव जाला पूण हो आमी स्तुती करच्यान मस्त फावटी कंजूसगिरी दाखयता देवाची स्तुती केल्ल्यान आमी चड बेसांव आमी जोड घेता म्हणल्यार कितेंच विसरनाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमी उबी रावया हें गीत गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया ताळयो भेटून हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या देवा बापा हर्षण गाव्या जेजू सोम्या हर्षण गाव्या पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या त्रिएका देवा हर्षण गाव्या आम्ही जीवदातारा हर्षण गाव्या जीवी दिल्या हर्षण गाव्या कृपेवता हर्षण गाव्या सस्नाच्या बापा हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गा जेजू गुलाब जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळ सदगवंदिता सोम्या तू आमचो देव तू देव काकुळदार विश्वासी महिपासी देव सर्व आमकां आदार आनी कृपा दिवं सो देव तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन जिविताची जर जिविताची खण तू तुझे जरशी आयल्या सोम्या तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन गुलाब हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू हाल 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 शादला बलालंदलई हालालालालालालालाई हालालालाई हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू गुलाब तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या बसया म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो एगडी बोर आमी सोम्या पळोवन एगडी बोर आमचे दोळे दांपया एगडी बोर आमचे सोम्या पळया सरी पळया म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू कितें म्हणटा त्या गुण जाल्ल्या पिडेस्ता कितें म्हणटा जेरुजलेमाच्या देवळान मेळ्ळ्या वेळार तूं बरो जालाय आनी मुखार पत करिनाका आनी मुखार पत करिनाका सुकिल्ल्या पुताक दुयेक वा सुकिल्ल्या कोणाक कुटुंबादारांक आमी करेक्शन करता म्हणटा जाल्लें सोड आनी मुखार तशें करिनाका जेजू म्हणटा तशेंच आमी हर एकल्यांक तूं बरो जालाय तूं बरें जालाय आनी मुखार पाड करिनाका पूण जायते फावटी म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो जायते बेसांव आमी जोडून घेतल्यान जायते फावटी सोम्यान आमकां बक्षिलां पूण आमी जायते फावटी सुखी गेल्यात
सुमेलाचे बक्षणे मागची गरज आसा न्ही खाली कुमसारा वेळा मात्र न्ही हर एका मिसाच्या बलिदाना फुडें हर एका सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हर एका आमच्या घडये आमी सुमेलाचे बक्षणे मागोंक जाय दोळे दांपी आमी आमच्या देचे दवरया काकुळत मागा सुगागर पातकी सुगागर देवाळा मागोंक गेलो आपले हरते बडोवन म्हणालो काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर काकुत मोजी कर सोमिया 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 सोमिया हांवें राग केला हांवें मोसर केला हगे मतीन दवरला वायट खबरो केल्यात पसडे उलयलां नांव पाड केलां जायत्यांक रड येयलां दुख येयलां खोटे बोण चिंतलां सोमिया हे पसोत पश्चातापवता हांव बक्षणे मागोन म्हणटा हांव सोमिया काकुत मोजी कर सोमिया काकुत मोजी कर सोमिया काकुत मोजी कर सोमिया तुज्या नांवाक अपमान केला तुजे विरोध केला सोमिया तुका तिरस्कार केला तुजे उतर आयकूंक ना जिविताची झर म्हणलें विसरून गेला तूं जिविताचो उंडो म्हणलें हांव विसरून गेला सोमिया जिविताच्या झरी सरशी येवंक सुकला जिविताचे उंडो सेवंक विसरला ह्या मुखांत तुका दिल्लें आसा सोमिया पश्चातापवता हांव सोमिया बक्षणे मागता हांव काकुत मोजी कर सोमिया काकुत मोजी कर सोमिया काकुत मोजी कर सोमिया जायतें बरें म्हज्या जिवितांत तुवें केलां सोमिया हें बरेंपणाचो उगडास हांवें दवरूंक ना त्या गूण जाल्ल्या पिडेस्ता बरी हांव अविश्वासी जालो सोमिया तुका विसरलो तुजे विरोध उलयलो तुवें बरें केल्ल्या म्हज्या देवाकच हांवें अपमान केलो तिरस्कार केलो दुसऱ्या देवा फाटल्यान धांवलो अन्य देवाची पुजा केली मेळेपणान बुडलां सोमिया खोटेपणाच्या कोणांत लोळटा सोमिया बक्षी म्हूण मागता बक्षी काकुळत म्हजी कर काकुत मोजी कर सोमिया 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 मगळ भाव भयणीनो आमचें समर्पण करया पळया त्या बेसादाच्या तळ्या लागीं आकुडलेलो आतांचो मनीस 38 वर्सां 38 इयर्स थंयसर वळवळो नासलो पळया तो कितें करता तो सोम्याक थंयसर समर्पण दिता पळय आतां सोम्या 38 वर्सां ह्या तळ्यान देंवन ह्या तळ्यान उदक आपडूंक हांव अशें येतालो म्हाका जावंक ना हांव हेच्या फुडें दुसरे वचून आपडटले म्हाका आपडूं दिनातले आतां हांव बरो जावंक अशें येता सोम्या बरो जावंक अशें येता आनी जेजू म्हणटा हर एकल्यांक तूं बरो जावंक अशें येताय तूं बरो जावंक अशें येताय तूं बरो जावंक अशें येताय ये तुमी
कष्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो येया हांव तुमकां विशव दितलो तुमी ताणेल्ल्यानो जिविताच्या जरी सरशी येया तुमी भुकेल्ल्यानो जिविताच्या उंड्या सरशी येया येया जिवीत दितल्या खणा खातीर वावुरा नास जातल्या खणा खातीर न्हय नास जातलें खाण कितलेंय हॉटलांत मेळटा कितलेंय बेकरेंत मेळटा कितलेंय अंगडीने मेळटा पूण जिवीत दितलें खाण फकत सुमी मात्र दिता ते देवाचें उतर दिता जेजूचें रगत दिता जेजूचें मांस दिता म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो आज आमी नास जातल्या खाणाक फाटल्यान नास जातल्या खाणा विशयान चिंता करता शिवाय जेजूच्या जिवीत दितल्या खाणा खातीर आमी चिंतूंक वचना दोळे धांपया आमी आमचें समर्पण करा तुमच्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत ती सगळी तुमची कूड सुमया समर्पया ताचें पवित्र रगत तुमचे शणै म्हूण मागा तुमच्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंतली सगळी कुडींतले सगळे विश्वे आनी ह्या विश्वांतली सगळी दूख पिडा शिडा कंत बेजारे सगळी सुमया समर्पया तुमची कुटुंब तुमचो पती तुमचे पतीन तुमची भुरगीं तुमची बाळां तुमचे आवय बापूय भाव भयणी कुटुंबादारां उतर प्रायाची पिडेस्तां कुटुंबांत आसात सुमया समर्पया तुमचे कश्ट आसा तुमचे अनवर आसा बेजाराय आसा कामाचो अभाव आसा आर्थीक अडचणी आसा विविध समस्या आसात ना समाधान आसा सगळे सुमयेच्या पांयां समर्पया जेजू म्हणटा म्हजे सरशी येता तो कोणूच बुके वचो ना आनी म्हजे सरशी येता तो कितें स्थान वचो ना संपूर्ण रितीन तो बरो जातलो सुडका तांकां मेळटली येया सुमेलचे बक्षणे मागा सुमेची भलायकी मागा सुमेचे समाधान मागा सुमेचे जिवीत मागा घेरे प्यार से तूने प्यार किया घेरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा गहरे प्यार से तूने प्यार किया गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया 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 आवयच्या मोगाच्या चड मोग तुवें केलो सुमया तुजो मोग भोव विचित्र तुजो मोग चड आनी घट नासलेलो तुजे आवय पर्यंत करूंक सकन नासलेलो मोग तुजो बहुत्तीम मोग तो मोग मोक्षणेचो तो मोग सेवेचो तो मोग सोडवणेचो तो मोग सुटकेचो मोग तूं आमकां दिवंक शेताय सुमया तो दिवन आमकां गुण करूंक शेताय सुटका लाभोवंक शेताय सुमया तुजे चरणी आमी आसाव तुका आमी समर्पित हांव आपड जेजो टच अस हील अस आनी गुण कर सुमया तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं
तेरे साथ साथ मैं रहूँगा, एक नूर के समा रहूँगा, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समा रहूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू सोमिया या सगळ्या भक्तिकाचे तुझो आशीर्वाद घाल सोमिया. तुझ्या खूप सवानी तांकां बर सोमिया. मुगाच्या भावांना बहिणीनं आमच्या हात उदारे धरया. तुमच्या बसो विशेष करून हे भलायकेचे मागणे म्हणताना ती भलायकी तुम्ही जोडून घेऊया. सोमिया जेजू या सगळ्या भक्तिकाचे तुझो भरपूर आशीर्वाद घाल. तुझे गुणकरचे देवी सकताच्या शिऱ्या शिऱ्याने वळे सोमिया. तुझ्या पवित्र रक्तान तांकां दोन्ही तळ करी. जिविताच्या झरी, तुझे जिविताच्या झरीतले उदक या लोकांक पिवंक दी. जिविताच्या उंड्या तुझ्या जिवीचो सुवंडो या लोकांक खावंक दी. कश्टान आसलेल्यांक सुटका लाभय. पिडे नासलेल्यांक गुण कर जेजो. आपूण गुण कर तांकां हर एकल्याक तुझ्या पवित्र रक्ताचे तांबे तांच्या शिरांनी कुडीच्या हर एका विश्वाच्या भागांनी तूं घाल सोमिया. आपूण तुझे रगत शारून तांकां दोन्ही तळ करे. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन, तुका जावं ग्लाप. हालेलुया, 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 हालेलुया. उलो मारा सोमिया. तुमच्या आत उभारणारा सोमिया निरंतर उलो मारा तुम्ही. हालेलुया, हालेलुया. वडा विश्वास उलो मारा. बाबांत उलो मारा. या घडये तुम्ही कितें मागतात ते तुम्ही खंडीत घेतल्यात. बाबांत उलो मारता तो घेता. सोमिया उलो मारतलो तो घेता. सोमिया म्हाका गुण कर. सोमिया म्हाका आपड. सोमिया म्हाका गुण कर. तुझ्या पवित्र रक्तान तूं नितळ कर. सोमिया जेजू सगळ्या भक्तिकांचे तुझो आशीर्वाद कर. तुझी गुण करची दैवी सगत तांच्या शिराने वळे. तुझ्या पवित्र रगत नितळ कर. तुझ्या नावांत ताका बरें कर. तुझ्या नावांत ताका गुण कर. तुझ्या नावांत आशीर्वाद दी. सर वाईट सक्तांतले, खोट्या सक्तांतले, देवसराच्या नाटल्या तळण्यांतले, माटमात्रांतले पिदिसपणाने निवार सोमिया. आपण सोमिया. टच 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 heal us Lord. आपण ಗುಣ कर सोमिया. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸು. आपण जेजो टच 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 heal us Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या आमचे तकलेचे दवरया. पवित्र आत्म्याची मजत मागया. पवित्र आत्म्या देवान ये. पेंतेकोस्त दिसा मरियेचेर आनी अपोस्तलांचेर देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या. कश्ट आनी राशेन संपडलेल्या सिसांचेर देवान येवन तांकां धैर्य दिल्ल्या पवित्र आत्म्या. तांकां सकत दिल्ल्या पवित्र आत्म्या. तांकां जणवाय दिल्ल्या पवित्र आत्म्या. आमचें तें देवान ये. आमकां सकत दिवंक, आमकां बळ दिवंक, आमकां भलायकी दिवंक, आमकां जणवाय दिवंक, आमकां गिन्यान दिवंक पवित्र सर वायटान तें निवारूंक आमकां हे पवित्र आत्म्या. आमचे जिवी तुझ्या फळांनी भरूंक ये पवित्र आत्म्या. आमचे जिवी तुझ्या देण्यानी नेटावंक ये पवित्र आत्म्या. देवान ये. अभिषेक्त कर पवित्र आत्म्या. आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखोवंक ये पवित्र आत्म्या. आमच्या फाटल्यार रावन आमचें संरक्षण करूंक ये पवित्र आत्म्या. आमच्या बगल्यार रावन आमकां सांगात दिवंक ये पवित्र आत्म्या. आमच्या वयर रावन आमकां आशीर्वाद दिवंक ये पवित्र आत्म्या. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन ग्लाप. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 देवाने पवित्र आत्म्या आम्हाला स्थान दे देवाने तुझे गुण करते देवी सगळ्यांना बोंगे पेंतकोस्ती समोर याच्या अपostolaच्या देवाने पवित्र आत्म्या आम्हाला स्थान देवाने आमका अभिषेक कर तुझे कृपा देणे नेमका बर तुझे जण नेमका बर तुझे घेणे नेमका बर कसलेच वाईट सगळं उघडी सगळं देवसराची नाडणी ताळणी आमच्या जैतुराने जाऊन जा आमका पवित्र करून घे पवित्र आत्म्या आमका देत देऊन घे पवित्र आत्म्या सत्यान भरून घे देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर हालेलुया 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 देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोदवेदारा धनवाईन तुझ्या भरमोनाक मोजा कृपेन भरमाका देव तुका सेवा धनवाईन तुझ्या भरमोनाक मोजा कृपेन भरमाका देव तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोदवेदारा भावार्थ गुणकर दुभाव पयस्कर वाईटा विनांते सदा श्रोणीवा भावार्थ गुणकर दुभाव पयस्कर वाईटा विनांते सदा श्रोणीवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पोदवेदारा Alleluia 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 Shadalalalalalalaya la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  Shadal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 aya la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 ya lalalalalaya Alleluia Alleluia हात उभारा तुम्ही बघा हात उभारा तुम्ही तुमका आपडता वक्त गुण करता तुम्ही आपडता गुण करता वक्ता तुमका अभिषेक करता Alleluia 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 उला मारा सो निरंतर Alleluia 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 हर गांजे जोगलाप जे सुजे जोरा दान जेसु शादला बला बला अंदलैया ला 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 शादला ला ला शादला ला अंदलैया ला 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 शादला बला बला अंदला ला 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 अंदली हाला 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 येसु 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 touch us heal us Lord Hallelujah
अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान उगळप जेजू तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू तुका सुमियान आराधन तुका सुमियान आराधन जेजू तुका हालेलुया हालेलुया. सुमियाचे आजारपण आमी बगलें जाल्यार सुमियान आमकां आपटलें म्हणून आमकां बगलें जाल्यार सुमिया आमच्या मध्ये आसलो म्हणून आमकां बगलें जाल्यार सुमियाक आमी दोळ्यान ताळयो बडदीन वाजोवया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जोरान हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया सुमियाचो आशीर्वाद घेवन गावया गीत येते वडा सक्रामेंता Yedawoda sakramenta sasangnama kuruya purvila darupam bodla novioriti adarya solvon veta Ascat Vishna Bhavartace Mordivya Zacem Bapa Taces Puta Vullasani Stutiza Podvimai Masasna Sasna Yekastarya Arsita Tuka dogancha Spirita Samasami Navarta प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सग्रामात घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सदां समजे ते बगी सारको ह्या तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या आनी पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर तूं जिविताची सर हे सत मानून घेवन ह्या जिविताच्या जरींतले सदांच पियोंक आमी निरंतर तुजे लागीं येवंक तूं जिविताचो उंडो उंड्यांतलो उंडो सेवंक आनी जिवीत सोडोवंक आनी आमार जिवीत ससनाचें भोगोवंक सदांच आमी आयतें जायशें ह्या जिविताच्या उंड्या सरशी येवंक आमकां आदार आनी कृपा दी अशें आमचें जिवीत विश्वासीपणाच्या मोगाचें आनी तुज्या आशिर्वादार भरलेलें जावं सोजियेत आनी राज वर्सलो येताय ससनाच्या ससना आमी उबी रावया सुरेश प्रादीन वाचूया सदैव जावं सुमेचें नांव म्हणटना आतां सदां सर्वदा म्हणटना सुमेचें नांव सदैव जावं 3 पटी श्लोक आमच्या हात उबारून सांगात म्हणया सदैव जावं सुमेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा वडल्यान सदैव जावं सुमेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमियाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमियाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमियाचे सदैव जावं सुमेचें नांव आता आणि सदा हालेलुया 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 हे माणे गीत आता मी गावचें अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नांवाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपोडया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नांवाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपोडया
मोगळ पुता सोमे अवकार मोरी आशीर्वाद दिवा भगिन कृष्णाच्या कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मग छनो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवांग तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.